आमकां 2 इशू लागले and I feel sorry for Michael for saying that Goans who have gone in abroad also are migrants. I feel sorry for him because he doesn't realize that they don't get Aadhaar card and they don't get election card roll and they don't get ration card over there. That they forget. The only problem is that they surrender their passports, whereas these migrants, they get the ration card, everything, voting card there also, and they get ration card, everything here. I feel sorry for him. Anyway, that's not the issue. Issue is migrants. Migrant म्हळ्यार ते मनीस. चीफ मिनिस्टरान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय तेंगेली गार धाडपाक आनी तेंकां आनी दवरूंक जायना. तेंगे स्टेट जो तो दिना, क्वॉरंटायन तुवें पेड केला, तेंकां पयशे घेवन कोण धाडपाचे? सगळ्यांक तूं पयशे घेता, तेंकां पयशे घेवन ते पयशे दिवपाक देखून रेडी आसले थोडे. कोंतान तेंकां धाडपाक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आसलो चीफ मिनिस्टरान. तेंकां अशें तशें बॉम्बा उडोवपा न्ही. इवन तेंगे स्टेट येना जाल्यार स्टेट देखून घेना जाल्यार कितें कोन्न जाल्यार तेंकां व्हरपाची बंदोबस्त करपाक जाय आसलेली चीफ मिनिस्टरान. तेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आसली. ते केसलें जावं तेणी काम केलें हिंगा. ते लोक कितें म्हणो तेणी जायत जाण गोंयकारांक जायत जाणां गोंयकारांक गेलें काम केलें, बट दे आर ह्युमन बिंग्स. निमाण सुवातेर ते मनीस तेंकां घार पावोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टरान घेवपाक जाय आनी म्हाका सदां विदीन 8 days तेणें करूं जाय. पास हिस्ट्री पळय तेंकां घार पावोवपाक जाय. म्हाका सदां चीफ मिनिस्टरान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. डिप्यूट समबडी हू विल डू इट. सगळी तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी घेनाका, मिन्स तुगे जबाबदारी तूं काम करनाका, कोणाकूय जाल्यार दी आनी फिनीश इट. तेंगे चीफ सेक्रेटरी तेंक कॉन्टेक्ट कोन्नी, तेंगे मनशांक कॉन्टेक्ट कोन्नी आनी तेंक घार पावय न्ही. कितें जाल्यार कोर, बिकॉज यू आर द चीफ मिनिस्टर. कितें बरें वायट जालें तुका लोकांगे बोर्ड तुमकां पडटली. सो टेक अप ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांव टायम एगेन सांगता, आमी क्रिटिसायज केलें जाल्यार आमी काम करपाक देखून रेडी आहाय. कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी दिता, वी वील टेक इट अप, वी वील डू इट अर्नस्टली, बरे भाशेन गोंयचें नांव सांबाळपाक आनी गोंयची लोकां प्रोटेक्ट करपाक. आतां सी फेरजा इशू सी फेरज आतां बॉम्बे देखून येवपाक लागले. आतां नेक्स्ट फ्लायट येता ती बॉम्बे लँड जातली. हांव जाणा तो कित्याक करता तें बॉम्बे लँड जावपाचें तेंकां हिंगा आनी तेंकां 14 days क्वॉरंटायन कोन्नी तेंक हिंग दवर. प्रॉब्लम ना, कांय प्रॉब्लम ना. तेंक हिंग दवर, थिंग आनी बॉम्बे सांगनाका. स्टेप इन, get the buses directly moment they land to Bombay and quarantine them in Bombay, test them in Bombay. काल क्वॉरंटायन, काल तुमगेली टेस्ट 2 वरांनी टेस्ट येयल्या सी फेररांची आनी तुमी कितें अनडिस्क्लोज आनी आजून देखून क्लियर कट रिपोर्ट्स नाय बाबा कोण पॉझिटिव्ह जालो तो. ओकडे 2 वरां भितर 2 पॉझिटिव्ह 1 पॉझिटिव्ह सी फेरज म्हणपाक ऑलरेडी बोर्ड घालपाक लागले. डोंट डू दीस. तुगे गव्हर्मेंट टार्गेट करनाका थोड्या मनशांक. आमी तेंच्या मोगान नाय. आमी गोंयकार कोरोना गोंयांत हाडपाक आमी मोगान नाय. ट्रेन उत केल्यो आनी सगळे लोक भितर सरले बेल्लीचे आनी मागीर कोरोना येयले. गोंयकार जर तर भितर सरले ते ट्रेनीचेर, तुवें जर तर स्टीक केलोलें आज तें जायना आसलोलें. एनीवे आजून देखून तुका ब्लेम कोन्नाय. आजून देखून सांगताय तुका करेक्शन पाथ घे म्हूण. वी आर विथ यू. आमी जर तर तूं क्रिटिसायज केला पोत्तून सांगताय की आमी वी आर रेडी टू हेल्प. We are ready to go to the ground and we are ready to go on the road to help you. आता ते step in those people who are coming, the next set of seafarers which are coming to Bombay, step in. Suo moto ge, don't allow somebody to write to me. I am writing to you today. My letter will come to you today. Go ahead and get it done. Take upon yourself as the chief minister. आता quarantine facilities आहे त्यो मातशे residential area घालना काय. There are लोकांगे बोर्ड जाता residential areas घाना काय म्हूण. Avoid putting in residential areas because residential areas and तेंकां or see that proper sanitization is taught to them. See how to deal with them. See that they are taken care. बेश्टें कोण येता. And last is not the least, हांव तुका पयलीं सुद्दां सांगतालो आनी आज पोत्तून सांगता आनी मुखारय सांगता तुका की क्वॉरंटायन म्हणटा स्कॅम जातलें. उमकी हॉटेल सिलेक्ट जाताय, कमिशन मागताय. 20% मागिले एक हॉटेला कडेन. आमकां ऑफिशियल सोर्सीस नाय, बट आनी थोडे तेंपान उगड जातलें. हांव पयल्या दिसा सांगता तुका पेड क्वॉरंटायन स्कॅम जातलें सांगतलें. पयल्या दिसा सांगता तुका चीफ मिनिस्टर सांगलां पयल्या दिसा की क्वॉरंटायन फॅसिलिटीज रेडी दवरी. राव नाका स्टार्ट जावपाक. रेडी कर सगळें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व रेडी दवरी. डोंट प्रिपेर युअर सेल्फ म्हूण हांव सांगत आसलों.
ओतून सांगता आजी सांगत तुका आज कमिशन मागलें म्हणून सांगता आनी थोड्या दिसांनी हांव उलयतलें लोक उलयतले. हांव मनोहर पर्रीकरा सांगतालो की आमी जेन्ना फर्स्ट टायम हांवें मनोहर पर्रीकरा मास्टर यू टर्न म्हणलो पयले फावटी, मागीर ताका मास्टर ऑफ यू टर्न म्हणलो. जेन्ना पयले दीस म्हणलो म्हाका लोक सांगताले तूं कितें उलयता काय म्हूण, हांवें तांकां सांगलोलें आज हांव उलयतां आनी थोड्या तेंपान सगळे लोक उलयतले. हांव पयलीं उलयतां, आज उलयतां आनी थोड्या दिसांनी बंद जातालो लोक उलयतले. हें तुगे क्वॉरंटायन स्कॅमाचेर उगड जावपा लागले, एक एक ओस भायर सरोंक लागल्या. कोण कितें कोताय आनी थोड्या तेंपान सगळे उगड जातले कित्याक कमिशना लागून झगडले. मातशें राव 2 दीस काय ना आपशीं भायर सरतले. कोण कमिशन घेता कोण कितें करता तें उगड जातलें. गोंय धाकलें आमगेलें, गोंय व्हडलें न्ही, कर्नाटकान महाराष्ट्रान UP न्ही, तें कांय कोणाक हे सायडी जालें काय ना. सो लेट अस वर्क टुगेदर. वी आर विथ यू. फॉरगेट अबाउट ऑल दॅट. इन स्पायट ऑफ ऑल दीस वी आर विथ यू. लेट अस सेव आवर स्टेट. आमगे स्टेट साल्वा करया. टचवूड आमकां आज पासून गोंयांत कांय नाका चालवलें कित्याक वी आर आमी प्रमाणी मनीस. वी आर नॅशनलिस्ट. तूं जर तर नॅशनलिस्ट म्हण आतां हांव चॅलेंज करता कोणाक सांगपाक आमी लेस नॅशनलिस्ट म्हूण. चॅलेंज मात हांव. सो प्रोटेक्ट आवर पीपल. स्टेप इन वेर युआर रिक्वायर्ड. आजून देखून तुवें एअरपोर्ट ओपन केला दुसरी कडेन सान लोकां हाडपाक. इतलोय लोक तुगे भायले आहा आमगेलो गोंयचे लोक साफर जाता कॅम्पांनी बी. तांकां जेवण ना उदक ना सारकें. 2-2 3 म्हयने जाले तांगे विजार एक्सपायर जाले. तांकां मेडिकल फॅसिलिटी ना. एक पाट विजार एक्सपायर जाली तांगे इन्शुरन्स वयता तांकां हाल कितें बरें ना जाल्यार कांय ना तांकां रस्त्यार उडयतले तांकां. अंडरस्टँड द रियलिटी एंड एक्ट फास्ट चीफ मिनिस्टर. आख्खे गोंयचो आख्खे इंडिया लोक येयलो ऑलरेडी भायर सान येवपा लागलो पण आमी गोंयचे लोक येना. तांकां विचारता एअरपोर्ट इज क्लोज म्हणटा तेजी फकाणां मारताय. सगळी फॉरेन शिपिंग कंपनी ऑलरेडी शिपिंग कंपनी फकाण मारून लागले. इंडिया इज द मोस्ट करप्ट नेशन म्हणून लागले एज फार एज सी फेअर्स आर कन्सर्न. हांवें तुका फकत कडीत करतना कित्याक आनी 2 दिसांनी हांव उलोवपा ना लोक उलयतले. मुगे मागणी तुका एक्ट फास्ट चीफ मिनिस्टर. प्लीज एक्ट फास्ट.